स्तुती मसाला प्रेझेंट्स आमगेल वसरी आणि रांदप कोर्स सुलभ हाजे आयज एपिसोडाक हांव तुमकां सगळ्यांक स्वागत करता. आज आमगेल ओटासाची सुरेखा कामत. सो तुमकां आमगेल एपिसोडाक स्वागत करता सर. आज ही आमकां कशा नमनाचे तुम्ही डिश कोण दाखयता सची? आज एक नवे नमन्याचे तुका ब्रेडाची इडली ब्रेड इन्स्टंट ओ मस्त वेळ राखू का आणि म्हणून तसं हें कोण दाखयता सो एक ब्रेकफास्ट आयटम. ब्रेकफास्ट आहे. ओके ब्रेकफास्ट आयटम म्हळ्यार आमकां सादारण पुरे जना जावका जालेले तसलेची मस्त थिंक कोरनू कोरका म्हण ना म्हण तसं तुमी म्हळ्यार पुल दिवसू तिंबत घालचे वाट्टूचे कसले ना. सो तसले एक इडली आमकां जी मेळटस पळोवच्या कशें करची म्हणून पळोवया. सो हे इन्स्टंट इडलीक कस इंग्रेडियंट्स जावका? हें पळय तुका ब्रेड त्या ब्रेडा काणूक पिठी केलेली ओके आणि रुलावून आणि धंय तू एका मापान घेवका. ब्रेड एक स ब्रेड घेतल्यारी ताजी साइड्स कट करून तू मिक्सी पिठी केल्यारी हें अशी जाता. ओके एक कप जाली म्हण जाल्यार एक कप रुलावून एक कप धंय. सो 1:1:1 ओके. सो हे रूल हांव यांची की बॉम्बे रवा बॉम्बे रवा ओके. त्यात हांव तुका दाखोवचें कशें करचें म्हणून. हां आनी कसा सकट जावका ताका? हें मीठ आनी हें सोडा पिठी. सोडा पिठी तुका लास्ट घालचें. ओके ओके तू कोरका जाल्यार घालचें. ओके. वरले थिंग्स पुराय आतां घालचें. ओके. सो हे ब्रेड पिट्टी केल्ले म्हणल्यार कशी पिट्टी करची ती? हें पळय ब्रेड अशी काडली न्हू एक स ब्रेडा पीस काडका. ओके आनी हें चंद कोण पळय अशे साइड्स हाजेन अशे दवरल्यार अशे साइड्स हां साइड्स काडका. हें साइड्स चार दिकडे कट कोरता. ओके ओके चार दिकडे हां आनी हें पळय अशे चार दिकडे कट कोरून जातरी मागीर तूं मिक्सी भितर ते मागीर तुका जाय जाल्यार हातान अशी अशी कोण काण काडयत. ओके ओके. सो ते केली कुडले अशी पिट्टी जाता. हें अशी चार हें कोर न्हू तू बोवला घाल न्हू मिक्सी घाल्यार तुका मिक्सी गिर लायक पिट्टी. लायक अशी पिट्टी. ओ ओके ओके ओके. सो इतलेच इंग्रेडियंट्स इडली जाता. ओके. कोणें घर कडेन येताची आज सांजोळ आज येताची म्हणून म्हणली कुडले तू फट्टने तू दनपाराची पळय हें रेडी कोण दवरयता. कोरता. ओके. मेथड कशें करचें? आतां पळय तू ते ब्रेड पिट्टी केलें न्हू हांव पिट्टी केलेली पळय अशी जाला. ओके अशी पिट्टी एक बाउल जाला आमी गेले हे बाउलान हे बाउला अशी पिट्टी घाल्ली ओके आनी ताका तेंच बाउलान तू एक बाउल रुलाव सपूर बॉम्बे रुलाव मागीर एक कप धंय अशें घालचें आनी ताका मीठ एक 1.5 चमचे बरें मीठ तू रेडी करचें आनी मीठ घालून तू जस्ट हें काल्लोन दवरचें. मागीर तुका जाय जाल्यार थोडे पळय उदक हय थोडे उदक घाल न्हू अशी तू जस्ट एक हें कर न्हू 1 घंटा दवरका मिक्स करका चंद करून मिक्स करका. तू पळय कितले जावका तितले मिक्स कर न्हू. सो चिके सुकेशी की आमगे युजुअल इडलीच कन्सिस्टन्सी आयला. इडली कन्सिस्टन्सी येवका बट तू आत्ता पळय तुका मॅरिनेशन करची फुडें तू इतलें हें केल्यार जाता. थोडें हें करून मागीर तें सुकें जावन आसता न्हू मागीर तू ताका तेची सोडा आनी हें आपास थोडें उदक घाल न्हू. हां ते कितली कन्सिस्टन्सी जावका म्हणून हाडचें. ओके ओके. सो मस्त एक लायक अशी रेसिपी आनी वग्गी जात तुका पळय मागीर तुका विंगड इडली प्रिफर करना तितलें लायक जाता. सो खंडीत ट्राय करका हें एक वचून हाजी. आतां हें मॅरिनेशन दवरलें 1 hour वेट करका. सो तितली भितर आनी आमी कसं करयता? हक्काची जालेली नमना तू दह्या चटणी आयकले हांवें हक्का टेस्ट जावची नमना लायक दह्या चटणी कसं तेव्हा नवे नमन्याची तुका तें हाजी वाटू लायक कॉम्बिनेशन जाता. तू तें ट्राय करून सो ग्रेट. एक इन्स्टंट इडली प्लस एक नव चटणी रेसिपी ताजे मेळटस आमकां डेफिनेटली पळोवका जाता. कसं पळय इंग्रेडियंट्स म्हण पळोवया ताजे. हें 1 hour तू मॅरिनेशना दवरता न्हू तेन्ना तुगेले चटणी आनी रेडी करून चटणी कोण दवरी मागीर 1 hour तू इडली हें केल्यार जालें तितलें. सो इन्स्टंट इडली ओटू खावची तसली धंया चटणी. ओके. सो ताका कसं पळय जावका? ताका सुरवेक सोय एक बाउल आपळा इतलें घेतला तुमकां कितले चटणी अगत्य आसा तितले घेयाची. सोय मागीर कोथंबरी पाल्लो हय एक थोडे कोथंबरी पाल्लो एक जावं 2 तरणी मिरसांग आल्ले आनी हक्का आनीक एक्स्ट्रा कसं म्हळ्यार नेलकड्लो आसना नेलकड्लो भाज्जुका भाजून ताजी सोल काणू तें चिके अशी अशी केल्यार सोल वता समा बादल्यार मागीर तें मिक्सी घालून पिट्टी करता. पिट्टी म्हळ्यार तूं अशी घाल्यार जाता जाल्यार तुगेली मिक्सी हें जाता जाल्यार थोडे पिट्टी करून घाल्यार लायक म्हणून हांव पिट्टी करून हाडला. आनी धंय
सो इतले इंग्रेडियंट्स तू पळयतना कळतस म्हाका एक नमुनो डिफरंट जावन फ्रेंड जावन चटणी वय भारी टेस्ट जाता हे इडलेक सांगिल नमन्या चटणी तुका जाय जाल्यार स्पायसी जावं जाल्यार चड तन्न मिरसांग घाल्यार जाता पण चेरडू आनी पुरे मस्त प्रिफर करची निमती चेरडू हांकां कतार एक तन्न मिरसांग घाल्यार पुरो आता हे पुराय मिक्सी तू वाटूचे तितलेच की पण्णांनी घालूच कांय घालू ना पण्णा गिण्णा कसले ना ताका जस्ट एक तू पुरे घालचे आनी मिक्सी घाला हाका दही घालू असं ओके दही म्हळ्यार आमी चिंचाम घालचे बदला दही घालचे आमसाणी तें एक नमने सोर टेस्ट दिता वय 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 तशें हांव न्हू तें घालचें जालें आमसाणशी सो हे पुराय तुमगेले ओन डिस्कवरीज की हांव म्हळ्यार मस्त कडेन हेकड तेकडे हें करता आसता एक्सपेरिमेंट्स आनी जाता आसता मस्त सकडा सो खातल कोण हे पुराय खावन मिगेल बामूण आनी कोण आतां अम्माय आसा चडावत जावन तनीची न्हय आमगेले एक्सपेरिमेंट करशाक हें पुरे ओटू घालचें हें तूं एक 2 स्पून तशी तुगेले सोय इतले घेतला पळय ताजे हाजे प्रकार तूं अंदाजार घालचें आनी हें दही घालचें दही तूं समा घाल्यार जाता त्यामुळे तें हें जाता उदक घालू ना जस्ट दह्यानाची वाटोचें पक्काने मागीर जाव का तुका हें जावं जाल्यार थोडे जाय जाल्यार उदक घालत हय सो मस्त एक नवेची इंग्रेडियंट्स पुराय आमी युजल चटणी चिंचांब घाल्ले त्या प्रकार न्हू करतात हें तुका लायक पावरयताय हें न्ही घाल न्हू हे पळय अशी ड्राय म्हळ्यार मस्त पातळ करू ना आनी फण्ण गिण्ण कांय ना हय जस्ट एक हें केलें साधारण आमी एक कडलू भाजून दवरनो आसल्यार हय तुका आनी कशें गो सोयाब मॉल आनी तुका सॉल काडलेले कडलो कडलू मेळटा हां तें चिक्के भाजून भाजून करून ते पावडर केल्यार एपल माल्ट आनी मेळटा मागीर तुका लायक जाता आतां आमगेले चटणी रेडी जाला आनी आमगेले मॅरिनेशन आतां 1 घंटो जाल्लो आतां तें आमी काडू मॅरिनेशनाक पळय चिके सुकीशें जाला वय वय ताका थोडेची तें सोडा घालू आसता का 1 चमचे भर सोडा घालचें 1 कपाक 1 चमचे वय 1 चमचे सोडा घालचें आनी थोडें उदक घालून इडले पिठा आमी कशी करताची वय तशीची म्हळ्यार हें कोण न्हू सो लायक विशय हो ब्रेड युजली कसं जात म्हण आमी एक व्हडली पॅकेट ब्रेड हाडताची तातूंत 2 स्लायस खावन मागीर व्हरलेली ब्रेड तशी व्हरता एक्चुअली तें लायक जाता हें आतां फ्रेश ब्रेडा पशी तुका आतां पुळ्ळी दिसता तेल हां तें तुका हां चिके ते पावडरी लायक पावडर येता हें चिके तुका मुद्दसो जाता बट तांतू भितर आनीकय तुका लायक क्रम्बली येवच्या पुरो वय ना वय लायक पिटी जाता सो ब्रेड घालले निमती ताजे हे फुगीक पळय आमी फोव आनी कशें घालता तशी एक्ट जाता तशी हें तुका लायक फ्लफी इडली जाता ओके ओके तशी आनी ताजी ते चटणी ओटू बारी लायक जाता सो ते आतां आमी कशी शिजोवची क्रम कशी ताजी सीधा घालचे ओके पळय अशी तितलें घालचें हें पळय तुका इडलेचें हें येता सो गॅस ऑन करता गॅस ऑन करी सो उदक घालून आमगेले युजल इडली म्हणके शिजोवचे तितले तें हान तूं करेक्ट जावन दवर तें पळय अशी करेक्ट इडली हान तूं येता ओके ते स्टँडार पुरे इडली घालून हय घालचे एक कशी ते वेट घालून ना दिसता ना वेट आनी कसले ना तूं नॉर्मल इडली कशी इडली वय वय तशीच कसले हान तूं भितर हें ना सो अशी राखची तें दवर न्हू एक 10 निमिश दवर का 10 निमिश जाली कुडले तुगेले इडली रेडी मागीर तें नीव का म्हळ्यार चिक्की एक हें ताजी उबो गेले कुडले तूं जस्ट ओपन करून दवरल्यार लायक सो एक टिफिन आयटम म्हण येता न्हू चेडवांक आनी सकाळी आमकां कसं कोण दिवचे जाल्यार ही भारी लायक जाता हांव मस्त जेन्ना खावयला तांकां टेस्ट येयला ओके खंडीत जावन म्हाका दिसताच तुमी मस्त प्रोफेशनली जावन केला ते आनी चेडू आनी पळय स्कुला वतना हें करता तांणी लायक रेलिश करताची वय आनी तूं टिफिनांनी घालून दिवच्याकय तुका इजी कोण दिवच्याकय लायक जाता सो तुमी खंयची गांवची बेजिकली हांव बेजिकली म्हळ्यार म्हगे ल्हान बँक आशिल्लो हां तशी ट्रान्सफरेबल जॉब मस्त कडेन गांव भोंवला
तशी ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೂರ ಮಿಗಲ ಅಮ್ಮ ಕುಡ್ದಕ್ಕೂನು ಅನ್ಪಾಚನಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ तशें तें आयला ಈ ಪೂರ ಜನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೂನು विंगड नमने कोरना खावय तशी हां तशी मकाई चिके वय आता चिके ना जाल्यार पुढे देखो मस्त टाईप करतशिला सो जल्दी किया 10 मिनिट 10 मिनिट एक्झॅक्टली 10 मिनिट्स टाइम पडो ना ओके लाईक सेट जाला हगूर आमगेले युजुअल इडलीची पळय लायक फूल नायल्या ती वय टेस्ट तुका आनी काय लायक जाता त्या ब्रेडाची चिक्की स्वीटनेस सोडा पिट्टी घालला निमती कसं वय प्लफीनेस येता तुका सोडा पिठीचे ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ सांग हां ओके पळय सोडा पिठी घाले निमती हे लायक प्लफी जाले फूड सकड सोडा पिठी खावच्या नजे वय 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 बट एक्चुअली आतां सांगताची सोडा पिठी भारी चांग सांग हां ते इथे म्हळ्यार तुगेले भितर अनक्लॉक जाता हां ओके हें केलेलें अशा पुरो बेजीन ಅಂತ नी कशाला ಏನ್ जाल्यार ते सोडा पिठी घालून ताका थोडे विनेगर घाल्यार तुगेले बेजीन आनी क्लीन जाता इवन तुगेले हाजे तुका आनी काही टिप्स सांगता म्हळ्यार सोडा पिठी जाता मस्त नमन्याचे बेनिफिट्स आसा तुगेले आतां खंयचे हांव घाल्यार हाजे ताजे थोडे सोडा हें कले न्ही जाल्यार ताका थोडे सोडा पिठी घालून दवर न्हू रब कोर न्हू वय वय खंयचे रब तुगेले कार्पेटार अशा पुरो खंयच्या रीच हें जालें म्हणजे जाल्यार थोडे सोडा पिठी घालून रब कोर न्हू ताका थोडे विनेगर घालून गश्टीला वय मागीर क्लीन जाता एक लायक टिप्पय सांगला आमकां सुरेख मायना कसं म्हळ्यार सोडा पिट्टी स्टेनार घाल न्हू ताचेर विनेगर घाल्यार ती वय ते क्लीन जाता आमगेले कल पुरे वता आनी पळय हें बदल तुगेले मस्त हेल्थ बेनिफिट्स आसा म्हणटा तशें जालें निमती तुका सोडा घालला म्हण तूं हें करूं ना ओके 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 खंडीत जावन खावका म्हणू दिसची तसली इडली ही सो ती चटणी आनी इडली सो आमी प्लेटींग करूया आनी नेक्स्ट सो प्लेटींग कशी प्रेजेंट करची तुमी पुराय फूड आयटम्स तुमी केल्लेले पळय आतां तुका विंगड इडली निकळटान्याची के कश्ट जावच्या पुरो बट हें पळय तुका कशी इजिली येता म्हळ्यार सोनिया दिसच्याकय ते मस्त स्पॉन्जी स्पॉन्जी जावन लायकशी दिसताच म्हाका खावन वय सो एक कोणे इडली म्हण वय 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 इवन तेल तय घाल न्ही ताका चिकेत वय रेडी म्हण सांग ओके सो हांव टेस्ट करून पळयता कशें जाला म्हणून ओके पळयतनाची लायक फ्लफी जाला वय खंडीत जावन ते लायक रवो रवो जावन चंद दिसतस एक मेल्ट इन माउथ वय सॉफ्ट जावन ताजे बदलची एक रुलावा इडली की खंयची लायक एक टेस्ट तशी जाता वय वय ब्रेड घाला उडीद वाटोचे ना थिंक करचे ना खंडीत जावन खंडीत जावन वय एक्झॅक्टली मस्त एक लायकच ही रेसिपी आणि ती चटणी ताचे फ्लेवर्स ते पीनट्साचे फ्लेवर आहे ते पुरे मस्त लायक मेळण्यात असते इडली वाटू सुरेख मायन सांगला म्हणकेची खंडीत जावन एक ट्राय करची तशें डिश आणि कामा वतल्याक मेनली वय फुल दिवस तिंबत घालचे वाटूच वय आणि ब्रेड घालना म्हणून तू कळयना एक चुरूय कळना सो थँक्स मस्तू असल एक लायक इनोवेटिव्ह आमकां डिश दाखयलेला का सो आमी मेळ्या नेक्स्ट ब्रेका नंतर अनेक रेसिपी पळोवच्याक ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆಯುರ್ವಿವೇಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರುಗಡೆ ಹಂಪನಕಟ್ಟ ಮಂಗಳೂರು ಆಯುರ್ವಿವೇಕ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0824244351 Please subscribe. Wow. Mom, ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕುಕರಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆದ್ರು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್? ಇದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಇದು ಬರೀ ಫ್ರೋಜನ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲೇನಿದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಫ್ರೋಜನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ವೆಜಿಟಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್. ಹಾಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಲ್ಲಿದೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಶುದ್ಧ ಹಾಲು, ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕೆನೆ.
स्तुती मसाला प्रेझेंट्स आमगेल वसरी आणि रांदपकोर सुलभ हाजे एक सण विरामानंतर अपास आम्ही आयलीची अनेक डिश निमगुचाक कश कोरची म्हणून सुरेख माये लागी. सो नेक्स्ट डिश कसं करतासा तुम्ही? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಶ್ ತಾಳಿಪಟ್ಟ म्हणून सांगू. ओके हें एक्चुअली अम्मान सानसताना अशी परगांवांत तिकून काढलं अम्मान कोरचेशिल्ले तशी हांवें ट्राय केलं. कोरचें म्हगेल बामणां काय पुराय लायक जाता नवे नवे डिश केल्यार. सो यावें इन्स्टंट टाईप की तावळ चिडली मणकेची हां हें इन्स्टंट काय आनी कसले मॅरिनेशन कोरका पुळ दिसू तांदूळ तिंबोका हें तें कसले कसले ना सो सीधा फास्ट कट कर. ओके सो कसं इंग्रेडियंट्स जाऊ का पुराय रेडी करून दवर काय फस्टाक एक तांदूळ एक तुका मेजरमेंट कितले तुका जाव का म्हणून तांदळा पीठ एक पाव तशी का घे येता. मागीर एक दोन हदाच्यो दोन पियाव ताका. मागीर हें पळय सबस्के सोप म्हणून ग्रीन लिव्स म्हणटाची हें तुका आतां पुराय मोरान तूं हांगा रेडी मेळटा. हें सपूर कट करून दवरपा आनी हें ग्रीन चिली म्हळ्यार तर्ण मिरसांग. मागीर ही सोय आनी हाका तसं म्हळ्यार चण्या दाळी जिरे आनी मीठ हें इतलें बघ तूं रेडी करून दवरलें. मागीर हें कशें म्हळ्यार केळी पानां थापून ते मागीर अंत घालून ओके पातळ लायक करून ओके 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 साधारण एक उत्तप्पा टाईप आहेत की टेस्ट टेस्ट म्हाका ताज्या के लायक. ओके ओके पळया तशें जाल्यार कशें करचें म्हणून. सबस्के सोप घालतात न्हू. हां वय ताजी फ्लेवर विंगड ओके ओके. सो युजली आमची गेल रेसिपीजान काही सबस की सोप येना जाल्यार ताजे हेल्थ बेनिफिट्स मस्तच मग खातात. आता मस्त जने आता पळय पुराय जन खावच्या शिकल्यांची विंगड ओन नमन वार वय कोर न्हू वय जाल्यार हें एक पोळ्याक भितर घालचें न्ही म्हणाली आनी के टेस्ट. ओके सो कशी मेथड ताजे सुरय कसं करता हें तांदळा पेटी घेऊ म्हणून 1 कप तांदळा पेटी मागीर ताका पियाव सपूर कट करून घालता. मागीर सोय घालता. ओके सोय तूं कशी जावका तशी केलो जे चड सोय खाताची केलो जे नोणी घालताची तुमकां कितले जावका पळय तितले घालयता. तितले मस्त सोय घाल्यार लायक मोळ जाता. कट्ट जात की ते मागीर काडच्या आनी येत की लायक काडत. ओके तर मिरसांग तीख जावका वय म्हाका ती प्रीती तशाने ओके. आनी हें चण्या दाळ पळय चण्या दाळी हें खाताना तुका लायक जाता. ओके ते मध्य मध्य मेळटा तोंडांत. आनी जिरे सो पुराय होलाची म्हळ्यार कसले बाजूचे ते कसले ना इन्स्टंट. सो म्हाका दिसता ते ड्राय इंग्रेडियंट्स पुरा मिक्स करून एक दवरल्यार सबज की सोपू हें पियाव मीठ पुरा घाल्यार रेडी. तुका ते आनी हें घाल उदकान कालोचे ते तेल हें पळय तुका चिकेची गट्टी कोण खाल्ले मस्त हें जावचें. हां 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 अशी दवल्यान दवल्यान घालची न्ही हातान न्ही. हें करचें तें करून हो तशें जावन ते थापूचे हाजेरी. ओके एक पळोवन थोडे उदक घाल न्हू. लायक बाइंड जातास ते नवेच एक पोरंबोळ येतास ॲक्च्युली पियाव आनी सबस की सब लायक जाता. ते कालयताना समाची मिक्स जावची तशें केल्लें ते पियाव पळय लायक ताका मेळून येता वय. सो आतां पीठ वरलें म्हण जाल्यार पाय ते थापून काडची तशी. ओके ओके सो ऑलरेडी इन्स्टंट आसा जाल्यार आमकां गडबीड आसा ऑफिसा वचाक जाल्यार फूल दीस रात्रीच काडून दवरत. ओके 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 हें खंडीत जावन आमगेल वर्कींग आनी आसा पळय विमेन जो वय सगळ्यांकय इजी एक इंडक्शन आनी तवा आनी एक इतले इंग्रेडियंट्स आसल्यार वय. हें आतां तूं कसं करता म्हळ्यार केळी पान पळय अशी कट करून घेवपा. ओके एक कुडको कट करून जातरी हाका नारळाचें तेल घालता. नारळाचें तेल घाल न्हू वय विंगड खंयची तारे यूज करता वय विंगड तुमकां खंयची जावका तेल यूज करता तुमी डेली यूज करचे तेल यूज करता. बट नारळाचें तेलाची के पर मोळचें हें पळय अशी घाल न्हू. हें तुका थोडें उदक घालता. हात बुडोवचा वय हात बुडोवन हें पळय अशी करून थापूपा जाय.
पुरा ते ओटूची तितलेची इक्वल हाकी हॉड सो हे केळी पान पकनी मेळली म्हण जाल्यार रे तुगेले फूड न्ही सकट ते प्लास्टिक वय दुधा पॅकेट वय कसं म्हणारी कोरोना जेवण आसा तुम्ही एक काम करेत हे तव आस पळय 2 तव आस म्हण जाल्यार तेल लावन ताकाची ताजेर उलट घालचे ओके 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 हां 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 हे म्हळ्यार तुका लायक नातल्यार अनेक कसं म्हाका दिसता म्हळ्यार बटर पेपर मेळटा पळय ताजेर जेवता पळय पेपर आरी कोरे कोरेत ओके ओके सो केळे हे केळी पानां जावं का ताजी फ्लेवर म्हणू कसले ना केळी पाना तुका ताजी एक हां येवच्या पुरून हय ताजी येवच्या पुरो ओके ओके सो हांव गॅस ऑन करता इतले विशय नवे सो दोन ब्रेकफास्ट रेसिपी ते इन्स्टंट जावन आमकां करची तसले सांगून दिला सुरेख मायेन आतां त्या काणू हँडल विथ केअर सो तापोका समाजी ओके सो येत आता वेळ तुम्ही नवे नवेची ब्रेकफास्ट रेसिपीज करता आसता की विंगड विंगड नमने करता ओके अज्जोटू चटणी खाऊ का की म्हाका दिसता इन होल त्याच एक कसली घाल एक्चुअली लोणी घालन लायक ओ होममेड लोणी लोणी घालन मागीर तू येवय चटणी घाले तर ना म्हण जाल्यार तुगे चटणी पिटी मेळटा वय वय ओ ओके 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 त्यावे ताका तेल घालून ताजोट एक हां ओके ओके सो पळया नी जाव का म्हण काय पळोवच्या काही चंद असं ग्रीन मिरसांग वय 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 सो एक वय तापल्या तुगेले वय हांगस हे पळय काढून ओके हां अशी करतना मोस्टली आम्ही प्लास्टिक भाजी पोर मोळणी असना येता वय 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 करेक्ट एक 2 निमिष सोनो हतोरे गोरेश कोण पळो म्हणताना मी प्लास्टिक आणि यूज करचे कष्ट आसा अंतू नवा अक्का तू तेल घालची नाही म्हणता वय ओके वाव सो नाईस आणि आता बत्तरी उलट घाला जाल्यार सो समा तेल आणि ताका सायडा घालेत नवा ओके सो खाली एक तंदला पिट्टीन ची करची तसले एक सो तो उदक घालून खाल्लोत न्ही ती ताका बाइंडिंग जाता वय वय व्ह्युअर्सान खंडीत जावन ह्या रेसिपीज बरोवन घेवन न्हू मागीर कोरका न्हय कोर आमकां कमेंट्सान सांगू का कशें जाला म्हणून वय पळयतना ते कलरफुल आणि ताजे विंगड विंगड नमनाचे ताळी पडटा सर की पुराय पिट्टी आणि कोरनूय करताची ओके बट म्हाका यांची लायक सो हे सोप्पू सोडल्यार विंगड कसले घालेत की तांतू पालक येते आ घालेत विंगड म्हाका तितली लायक बट कोतंबरी पालो घालेता बट आजे टेस्ट विंगड ओके जाऊ का आमकां आमकां सुरवेक 2 हदाचे पियाव कట్టుకొని दवरका आनी सब्बसगे सोप्प आस पळय ते सब्सिगे सोप्प दिल्ली यूस म्हणटाची ते हांगा मोरांत आनी पुराय कडेन मेळटा तें हाडून तें सपूर कట్టుకొని दवरका मागीर एक 2 तरणे मिरसांग मागीर तांदळा पिट्टी मागीर इतले चणे दाळी आनी जिरे आनी सोय इतले तूं आनी मीठ इतले बग तूं हें कोनू उदक घालून तुका एक घट्टीशें काल्लोचें ओके ओके सो कोण पळया लोकना कायलेर करची बाय वय मी लोकणा खायल्यार करचें ते मोस्टली ताक चिके चापून बस चिके भाज्यो न्हू बाजो बाजो राउंड हां सो ते मिक्स कश करचे बाउलान तू बौल भितरी सुरवेक तांदळा पिट्टी घालचें मागीर सपूर कोचल केलेले पियाव घालच्यो मागीर तूं रेडी कोन्न दवरलेले ते सब्बसगे सोप्पो घालच्यो मागीर ताका सोय थोडेची मागीर ताका हें तुगेले तरणे मिरसांग आनी चणे दाळी आनी जिरे इतले बग तूं घाल न्हू मीठ घाल न्हू लायक कोन्न चिके उदक घाल न्हू एक गट्टी काल्लोचें गट्टी वय गट्टी म्हळ्यार तुका जोर गट्टी काल्लो का म्हण ना पिठा तितली गट्टी नाही अशी एक तूं मिक्स कोन्न दवरते पुराय लायक मेळणी येवची तशी उदक घालून मिक्स कोन्न दवरचें सो त्या मागीर केळी पानारी त्या मागीर तुवें एक एक बॉल दवड काणू तेली केळी पानांक आमगेले कट केलेले इतले चौक केळी पान आसना ताका तुवें नारलेलें तेल घालून दवरका सुरवेकाची ताजे वयर हें पीठ घाल न्हू थोडें उदक हाता लागून घेवन तें चंद कोन्न तुवें पातळ ताजे वयर थापून मागीर तें कायलेर घाल न्हू तेन्नाच तुका तेल लायिल्लें ना केळी पानां लायक कोन्न निकळटा हय समा बाजूका हांगा दुकान कंटिन्यू न्हू
ओके सो बाजून त्या पलटीला तो उलट केला वय म्हणताना त्या चिकी ब्राउनिश अशें कशी दिसता वय तशी जावका लायक ते रोस्टेड असल्यार लायक खावच्या लायक जाता सो सोय घालून निमती ते गट्टी जायना गट्टी जायना सॉफ्टनेस येता ताका युजली तांदळा पिठी घालून त्या शिजेन कुडल्या मी गट्टी 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 जाता तू चिके सोय घाल्यार जालें चिके वय मस्त उणी न्ही मस्त चडय न्ही हद सोय घाल्यार लायक जाता सो विंगड वेजिटेबल्स कॅरेट ग्रेट करून ओ कोरयता कितले की नमने वेजिटेबल्स हें कोन्न ग्रेट कोरून तशी करता हांव मिगेल दुवेन कॉलेजांनी वताना म्हाका अशी सकाळ करची इंट्रस्ट न्हू तशी नमुनवार तिका एक विंगड विंगड नांव दवरचें ताका आनी पुराय विंगड विंगड सका ताका वय न्ही विंगड विंगड वेजिटेबल्स कितले की बगे वेजिटेबल्स सपोर किसून बीटरूट कॅरेट आनी कॉलीफ्लवर सकड किसून पुराय घाल न्हू तशी हाका सेम अशी हाका घालून करूं जाता जावन पुराय गरकडा टिफिनाक दिवची तसले एक आयटम आनी चेडू पळय अशी वेजिटेबल्स आनी खावचे आयकना न्हू तांकां हें लायक पौश्टीक आहार जाता तांकां एक नवे नमन्याचे त्या दिल्ली दिसा पोरमोळांनी येयले म्हणटाना तांकां एक नमन्या टेस्ट लागता लोणी घालून दिवका चेडवांक गरकड केले लोणी वय 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 तसा लोणी चेडवांक घालून ताजेर घालून हुन हाजेर घालून दिल्ली म्हण जाल्यार चंदू करून खाता चेडू सो कलरफुल वय पळोवच्या तुका तेंची कॅरेट गिरेट घाला आनी कलर कलर जाता चेडू कॅरेट हें ते अशी खाय खा म्हळ्यार खायनाची तुका विंगड कसले ना जाल्यार हें तुका डेली कशी जाता तू जाय जाल्यार हाका आनी काही विंगड सकड पोटा गट्टी वय एक 2 केल्यार पुरो फुल्ल जाता पोटाक तशी चेडवांक न्ही वय सकाळचे न्ही दिवेत कोरून ब्रेकफास्टाक सो चली कितें वय साना सुजो चिक्की होड चिक्की ताप हें जाव साना आशिल्लो ते एक्चुअली तुगेले गॅस सम मिडियम हाजेर दवरता वय ब्राउनिश वैरी येयला ना वय तशी ते सकल येवका ना म्हण जाल्यार ते कट जाता तुका ते क्रमारी हें जालें म्हण जाल्यार पर्टिक्युलर टाइपाच पिट्टी म्हणून की तांदळा नाही तुका तांदळा पिठी एक्चुअलीच पळय हांगा अंगडी कडेन मेळचे तुका एक्चुअली म्हाका ते बेत्ता हें जाता हाका तुका धर्मप्रकाशान तूं पिठी केल्लेली मेळटा पळय ते भारी बेस्ट सो आम्ही गरकड तांदूळ ना ना ते समजायना वय ते तुका खर येता हें धर्मप्रकाशाची पिठी मेळटा पळय हांव तो हें छेडचें ते ही वचून जाल्यार घेवन येवचें आनी तें तुका एकल्याक लायक जाता वय तें लायक आसता हें आमी हांगा अंगडी कडेन हांव मस्त हाण पडयलां ते पिठी कुडके कुडके जाता फळ धर्मप्रकाशा पिठी जाल्यार तुका एकल्याक येता तांदळा पिट्टी सोण विंगड गोवा पीठ तेची केलो जेन्ना हांव सांगिल्लें न्हू तुका विंगड विंगड पिठी चण्या दाळी हें तें म्हणून 2-3 बगेची पिठी घालून आनी करताची बंद करता नमुनवार पिठी कोन्न जाल्यार म्हाका हाजी टेस्ट पळय हाका एक नमने सोय हें तें घालून करचें म्हाका हाजी टेस्ट हांव सांज दाखोवन खाता अशी निमतीकी कसकी म्हाका हाजी टेस्ट लायक जावचें आमगेले ताळीपट हाका तूं हें लोणी घाल न्हू हाजे वयर पळय अशी हुना जालेले टायमार हाजे वयर लोणी घाल न्हू तें मेल्ट जाता तें मेल्ट जाता ना इतले डिलिशियस दिसता मेल्ट टेस्ट कोण पळय म्हाका आनी उलोवचें जाय ना मेल्ट ना मग बारी टेस्टी तुम्ही सांगला म्हण केची आनी पळय पातळ कितले पातळ येता पळय दाटा दाटाने पातळ हें जाव न्हू आनी टेस्ट वायज मस्त लायक आसा ते सोप्पू सबसिगे सोप्पू आमकां खायनातले रे पळय तेजे फ्लेवर्स नवे जेवण खाताना लायक जाता आमी युजली असल पुराय करनाची बट लायक जाले एक रेसिपी कळलेला आमकां आनी ताजे ते सोप्पान आंबडो हें तें पुराय करताची मस्त लायक जाला मागीर खाता सो इतले एक लायक डिश आमकां टिफिनाक घाल न्हू चेडवा दिवची तशी एक शिकोवन दिलेली सुरेख मायक हांव मस्त धन्यवाद सांगता इत्या म्हळ्यार एक व्हडली टेंशन ही आमकां रात्रीच बसून थिंक करचें पांय कसं खाण करचें म्हळ्यार फर्स्ट एक विशय येवच म्हळ्यार पांय कसं खाण करचें म्हळ्यार वय वय बाय मनशांमध्ये जेव कोणाले सो ते एक आमकां एक 2 डिश सांगून आनी आमकां एक हेल्प केला सो थँक्स मस्त सुरेख तुकाय मस्त थँक्स सो तुमगे एक्सपीरियंस कशें जालें वय बारी लायक जालें ओके हांवें थिंका करनी हां वय हांगा येवन करचें तें म्हणून कशें की म्हणलें केलें पुराय तुगेले पुराय जनाल कोऑपरेशन हें तें म्हणून म्हाका भारी लायक जालें हांगा एक्सपिरियंस थँक्स तुमगेले सहकार आमकां सदैव जावका केन्नाय जावका सो व्ह्युअर्स आनी खंडीत जावन सांगता आमकां कशें जाला म्हणून हांव एवरी टायम तुमकां सांगता आसता कमेंट कराची कशी जाला ती डिश म्हणून
कमेंट्स थोडे होऊन येतं सर डिशा विषयावर कमेंट करायची कसं जाऊ का आणि कोरून कसं- पळयाची होय, घरकडे. खंडीत जाऊन कोरून पळयाची आणि कसा नमुन्याची डिश जाऊ का म्हणून आमकां सांगायची सो आयच्या एपिसोडाक आमकां सहकार दिवन वीक्षकांना इतली वेळ चंद करून पळयलें जाता हांव धन्यवाद दिता सुती मसाला प्रेझेंट्स आमगेल वसरी अपास येता नेक्स्ट ट्यूजडे 7:30 यूट्यूब आणि आमगेले यूथ ऑफ GSB चॅनलार